नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्याक माये मोगाचो येवकार। हांव स्नेहा। आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो हेडलायन्स। गोंयच्या पारंपारीक नुस्तेकारां खातीर नुस्तेमारी कार्ड सक्तीचे। कार्ड नाशिल्ल्याक बाजारात वा गावात विकपाक मेळचें ना नुस्तें। रस्त्या कुशीक नुस्तें विकप्याचेर करतले खर कारवाय, मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी। गोंयांतल्या 5 IAS अधिकाऱ्यांची बदली। IAS संजय गोयत अरुणाचल प्रदेशात, IGP अजय कृष्णा शर्मा, DIG वर्षा शर्मा हांची दिल्लीत जाल्यार टीकम सिंग वर्मा हांची जम्मू काश्मीरात बदली। वीज बिलात जावपी वाडीक लागून वास्को वीज खात्याच्या कार्यालयात थळाव्यांनी घातलो घेराव। प्रश्न सुटावे जायना जाल्यार वीज मंत्र्याच्या घरा व्हरतले मोर्चा। MMCची आदली नगराध्यक्ष शांती मांद्रेकरान दिली शिटकावणी। गोंय काँग्रेसीचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकरान घेतली तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री थलापतीची भेट। वालंकिणी वचपी भक्तां खातीर गोवा निवास उबारपाची केली मागणी। मंदार सुर्लकार अपहरण आनी खून प्रकरणातल्या दोशीक उच्च न्यायालयान दिली लेखी निवेदन सादर करपाक मुजत। प्रकरणाची फुडली सुनावणी 13 जुलयाक। आनी फातोर्डा दावडे वाठारात प्रस्तावित मेगा हाऊसिंग प्रकल्पा आड थळाव्यांनी उक्तायली तिडक। व्हडा संख्येत लोकांनी एकठांय येवन मडगांव पालिके आड काढलो मोर्चा। आता खबरो विस्तारान। गोंयच्या पारंपारीक नुस्तेकारां खातीर नुस्तेमारी कार्ड आतां सक्तीचेच आसतले। नुस्तेकाराक नुस्तेमारी खात्यान दिल्ले वळखपत्र घेवचे पडटले। जाचे कडेन हे कार्ड ना तांकां बाजारात वा गावात नुस्तें विकपाक परवानगी मेळची ना। फक्त गोंयच्या रहिवाशांक ही कार्डां दितले। ह्या कार्डा शिवाय नुस्तें विकतना कोणी सापडल्यार ताची म्हायती पुलिसांक दिवची अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले। तशेंच रस्त्या कुशीक नुस्तें विकप्यांचेर खर कारवाय करतले अशी शिटकावणी मुख्यमंत्र्यान दिल्या। एकमेव धंदो आयज पर्यंत 100% निदान गोंयकारांच्या हातीन आसा, बट तो चड वेळ लागचो ना भायल्यांच्या हातीन वचपा खातीर। आनी कसो तो हांव सांगता। आमी बऱ्याच जाणांनी थोडे दीस पयलीं नुस्तें कापपाक भायले मनीस दवरलेले। तूं फक्त काप रे म्हणून, हांव विकता। तो काप तो आतां घेवन बसोंक लागलो। जो कापतालो तोच आतां पाटलो घेवन बसोंक लागलो, तोच नुस्तें विकूंक लागलो। ती एक गजाल लक्षात घेयात, दुसऱ्या भायल्या खंयच्या तरी मनशाक, परराज्यातून येयल्ल्या मनशाक ह्या धंद्यान निदान इंट्रोड्यूस करूं नाकात। म्हणजे कोण तरी नुस्तें कापूंक म्हणून येयलो, कोण तरी पुसूंक म्हणून येयलो, कोण तरी धुवंक म्हणून येयलो, आयज इतक्या मोठ्या प्रमाणात आसा पळय न्ही, ते नुस्तेकार आमकां दिसचे ना। ओ क्या है रे, चाहे तो ले लो नहीं तो लेके जाओ म्हणटलो, चाहे तो ले जाओ नहीं तो जाओ म्हणटलो आमकां। की आमी फिशरीज डिपार्टमेंटाच्या वतीन आमचे ट्रेडिशनल गोंयकार जे आहा ताका कंपल्सरी फिशरीज कार्ड दिवचे, की हो ट्रेडिशनल फिशरमॅन जो हांगासर नुस्तें विकता, तो ट्रेडिशनली कितलींशींच वर्सां विकता, मागीर तो ताका म्युनिसिपालिटीचो सोंपो आसूनी किंवा पंचायतीचो सोंपो आसूनी, हो ताका घेवपाक, बट ताज्या भायर जेच्या कडेन कार्ड ना ताका नुस्तें विकूंक दिवप ना, मार्केटानूय दिवप ना आनी गांवांनूय भोंवून दिवप ना। तर एक तर गांवांत सुद्दां भोंवतलो आसत आनी हे कार्ड कोणाक दिवप, जेका कमीत कमी 15 वर्सां गोंयांत जाल्ली आसपाक जाय। म्हणजे तो गोंयचो नागरीक आसपाक जाय, गोंयचो रहिवासी आसपाक जाय, की कोणाचे कोणूय येवन बसपाक लागतले। त्या खातीर तुमी अलर्ट जायात, भायलो जो कोण बसता, आनी तुमी आपल्या जाग्यार तूं बस रे म्हणून, म्हाका काय ना, म्हाका 500 रुपया दिल्या पुरो, हे बंद करात। चडांत चड एखादा दुसऱ्या कोणाकूय कामाक सुद्दां दवरतले जाल्यार तो गोंयकाराक दवरात। आमी कामांकूय दवरपाचो प्रकार आहा पळय तो भायल्याक हाडून दवरूं नाकात, कारण ह्या बिझनेसांत पयशे आसा, नो डावट ह्या बिझनेसांत पयशे आसात। हे पयशे आमच्या गोंयकाराकूच मेळचे। ते जर एकदां भायल्याक कळात पयशे आहा म्हणून, जाल्यार ते सगळे पयशे तांकां मेळटले। हांव सातत्यान म्हज्या पुलिसांक सांगत आसता, रस्त्याच्या तेकोन जे नुस्तें घेवन बसतात ताका बंद करात, तांकां धरून भितर उडयात, ते मार्केटानूच वचूंक जाय। तुमी जर पळयशात, हे रस्त्याक तेकोन नुस्तें विकपी हे सहसा शक्यतो भायले असतात। आमचो ट्रेडिशनल नुस्तेकार रस्त्यार बसना, तो मार्केटानूच बसता।
त्या खातीर गोंयकारांकूय बी कळोंक जाय. हांव सगळ्या गोंयकारांक तुमच्या वतीन रिक्वेस्ट करता, रस्त्यार नुस्तें घेवन बसता ते सगळ्या जाणांनी बंद करचें आनी नुस्त्याच्याच मार्केटान येवन नुस्तें व्हरचें, जेणे करून आमच्या नुस्तेकारांक ताचो फायदो जावपाक जाय. म्हणजे 2 स्किमी लॉन्च केल्यो आनी ताज्या उपरांत आमी वेगवेगळे अजुनूय प्रोग्राम्स लॉन्च करपाचे. एक फायनान्शियल असिस्टंट फॉर द क्रॅप कल्चर. आमी आतां पळयताले की कुल्ली कशा पद्दतीन बॉक्सांतल्यान आपुणूच देंवन गेली, बरोबर काय ना. तो क्रॅप कल्चर हा गोंयांत निर्माण जावचो हेच्या खातीर स्कीम नासली. म्हणून म्हाजें म्हणणें इतकेंच आसा, जी ट्रेडिशनली नुस्तें विकता ताच्या फुडल्या जनरेशनान नुस्तें पोसपाकूय लागचें. आमी क्रॅप कल्चर ही स्कीम इंट्रोड्यूस केल्या. फिश वेंडर म्हणून आमी सगळे एसिस्टंट तुमकां दिता, ताचो खूब बरो उपयोग तुमी सगळ्या जाणांनी करचो. गोंयांतल्या 5 IAS अधिकाऱ्यांची बदली केल्या. गोंय राज्याचे वेंचणूक आयुक्त आणि IAS संजय गोयल हांची अरुणाचल प्रदेशात बदली केल्या. IGP अजय कृष्ण शर्मा, DIG वर्षा शर्मा हांची दिल्लीत बदली जाल्यार SP आरशी आदिल आणि टिकम सिंग वर्मा हांची जम्मू काश्मीरात बदली केली. तशेंच IPS गौरव शिकरवारकर आणि श्वेता सिंह चौहान हांची गोंयांत बदली केल्या. केंद्रीय गृह मंत्रालयान हे विशींचो आदेश जारी केल्लो. वास्को MMCची आदली नगराध्यक्ष शांती मांद्रेकराच्या फुडारपणाखाला थळाव्या बायलांनी वीज बिलात सतत वाढ जाल्ल्यान वास्कोच्या वीज खात्याच्या कार्यालयात घेराव घेतलो. वीज दर वाडिल्ल्यान सामान्य नागरिकांच्या आर्थिक जिणेचेर परिणाम जावपाक लागला असो आरोप आंदोलकांनी केला. नागरिकांच्या कागाळीकडेन दुर्लक्ष केल्ल्यान प्रशासनाचेर टिका करून सरकारान बेगोबेग सुटका दिवची अशी मागणी केली. या आमच्या प्रश्नाक आपेस आयल्यार आम्ही वीज मंत्री सुदीन ढवळीकराच्या घराकडेन मोर्चा व्हरतले अशी शिटकावणी शांती मांद्रेकरान दिल्या. महिने आमकां वाडोवन बिलां धाडटा. आमकां 1,500 बिल येताले पयलीं, आतां आमकां 6 म्हयने जाले 3,000 बिल येता. वयल्यान म्हयन्याचे म्हयने 1,500 पेनल्टी, तें बिल भरून पेनल्टी ते भरता आमी. वयल्यान चेड्यान म्हाज्या 5,000 रुपया ते भरले आनी पेनल्टी म्हणून. परतून आमकां 4 तारखेक बिल दिलां. पयलीं 2 तारखेक ही पोटली दिली हाडून आनी आमी समजाली माफ जाले म्हणून. परतून आमकां 4 तारखेक दुसरें बिल दिलां. म्हणजे आमी हे बिलां खंयची म्हूण भरपाची? आमचे कडेन भरपाक जायना ती बिलां. आमचे कोण कामाक ना. म्हाजो घोव आतां पेन्शन घेता पळय, ते आमी आमच्या पोटाक खावपाचे, लायटीचे बील भरपाचे, उदकाचे बील कित्याक भरपाचे आमी? आमचे कडेन ही अशी बिलां भरूंक जायना. आमकां हे सरकारान पळय आमचो कितें तो न्याय करपाचो. आमचे कडेन बिलां भरूंक जावची ना आनी आमी भरची ना आतां बील. आता वयर तुम्ही ही कडे गेल्ले गंगू कुट्टीकरान, त्यांनी तुमकां कितें उत्तर दिलां याच्या बद्दल? तो सांगता आमकां हेवटेन तेवटेन आमकां सांगता, गुंवळायता आमकां, हेचे वयले तेचेर घालता आनी आमकां सांगता ना ती तशीच वाडटा, अशें वाडटा. आमकां तो कितें उलयला तो आमकां काय तेचें कळोंक ना. आमकां ते उलोवपाचें तेचें कांयच नाका. आमकां फक्त ते आमचें बील कमी जालें. हे जर बील आमकां आतां कमी येयना फुडल्या म्हयन्यान आमी सगळ्या लोकांक घेतली, मोर्चा घेतली आनी ढवळेकराच्या दारार वचून बसतली. आमचे कडेन ही बिलां भरूंक जावची ना. आमच्या घरान कितें गिरणी चलना. गेल्या म्हयन्यान 3,900 भरले, परत ह्या म्हयन्यान 3,700 खंयचे भरू? म्हाजो घोव काय कामाक ना, गव्हर्मेंट कामाक ना, टॅक्सी चलयता. ते बीन एअरपोर्ट सरकारान तो बंद करून उडयला. थंय भाडी मेळना. आतां कितें करूं आमी ताका सांग. ना जाल्यार हांगा तर काय जायना जाल्यार आमी ढवळीकरा कडेन वयता मोर्चा घेवन. सर हांव ढवळीकराक सांगता की इतलेंच की लायटी बिलां कमीत कमी मातशी कमी करा. आमच्यान जायना 4,000 5,000 भरपाक. कित्याक म्हाजो मिस्टरूय ना, म्हाका चेडो बीन ना. हांव जोडून सगळें करताय पळय. नाल्यार आमकां एक म्हाजे चेडो थंय गव्हर्मेंट जॉब तर दिया. वास्को आमी ओगी रावतालीं, हेच्या फुडें वास्को आमी ओगी रावची ना. मुकुट्यान आमी पयशे भरताली. तुज्या घरा कडेन येतले ढवळीकर, हांव तुका सांगता पळय. हांव ते वास्कोच्या बायलांक बीन येतली. गोय काँग्रेसीचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकार हांणी तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री विजय थलपती हांची भेट घेतली. गोंयच्यान वालंकांनी वतात तांचे खातीर गोवा निवास उबारपाची मागणी तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री आनी पर्यटन मंत्र्याकडेन केल्या. ताचो सकारात्मक प्रतिसाद मेळ्ळा अशें गिरीश चोडणकरान सांगलें.
2006 वर्सा मंदार सुर्लकार अपहरण आणि खून प्रकरणात दोषी थारिल्ल्याक उच्च न्यायालयान लेखी निवेदन सादर करपाक आनीक मुजत दिल्या। या प्रकरणात दोषी रोहन पै धुंगट, शंकर तिवारी आणि रायन पिंटो हांगा आपली लेखी बाजू मांडपा खातीर अतिरिक्त वेळ दिवपाचो निर्णय न्यायालयान घेतला। हे खातीर या प्रकरणाची सुनावणी फुडें धुकल्ल्या। आता या प्रकरणात फुडली सुनावणी 13 जुलैक जातली। 6 वर्सां पुराय गोंयांत खवदळ घातिल्ल्या मंदार सुर्लकार अपहरण आणि खून प्रकरणाक आता 20 वर्सां जाली। 14 ऑगस्ट 2006 वर्सा वास्कोच्या मंदार सुर्लकाराचे अपहरण जाल्ले। पैशा खातीर स्वताच्या इश्टाचे अपहरण करून ताच्या बापाय कडल्यान 50 लाख रुपया खंडणी घेवपाचो कट आरोपी रोहन पै धुंगट, नफियात शेख, शंकर तिवारी, जेविता रायन पिंटो आणि अल सलेता बेग हांणी रचिल्लो। ते उपरांत खंडणीची रक्कम मेळोंक नाशिल्ल्यान मंदाराचो खून करून हातपाय बांदून दवरिल्ल्या अवस्थेत आर्लकेरी वाठारात ताची कूड मेळिल्ली। या प्रकरणात तेन्नाचे पणजे पुलीस स्टेशनाचे पुलीस निरीक्षक महेश गावकार हाणें खून प्रकरण नोंद करून आरोपींक अटक केली। या प्रकरणात बाल न्यायालयान 23 जून 2014 या दिसा मंदार सुर्लकार खून प्रकरणात रोहन पै धुंगड, शंकर तिवारी, नाफियात शेख आणि जेविता रायन पिंटो या 4 जाणांक आजीवन बंदखण आणि दंडाची ख्यास्त फरमायल्ली। दोषींनी फाटल्या कांय वर्सांत ख्यास्त कमी करपाक आणि वेळे पयलीं सुटका मेळची हे खातीर अर्ज केल्ले। 2022 उच्च न्यायालयान तांची याचिका भायर मारिल्ली, कारण तांच्यांनी 14 वर्सांची बंदखण पुराय करूंक नाशिल्ली। आता शिक्षा पुनरावलोकन मंडळान आरोपी रोहन पै धुंगड, शंकर तिवारी, नाफियात शेख आणि जेविता रायन पिंटो हांच्या सुटकेचो मार्ग मेकळो केलो, मात हाका बाल न्यायालयान विरोध केलो। चौथे फावट उच्च न्यायालयात शिक्षा पुनरावलोकन मंडळाच्या अहवालाचे कारण दीत आरोपींची सुटकेची मागणी केली। या प्रकरणात 3 जुलैक सुनावणी जाल्ली, मात तेन्ना सुनावणी फुडें धुकल्ली। बिरेस्तारा या प्रकरणात उच्च न्यायालयात परतून सुनावणी जाली। या प्रकरणात दोषी थारिल्ल्यांक उच्च न्यायालयान लेखी निवेदन सादर करपाक आनीक मुजत दिल्या। या प्रकरणाची आता फुडली सुनावणी 13 जुलैक जातली। On Thursday, when this petition came up for the hearing, it was mentioned from the side of the Deepak Sulakar that there is another petition which is being filed, which goes to the root of the issue, whereby the findings of the State Sentence Review Board recommending them for a premature release is also being taken for a consideration, and there is a challenge for all those things. So then ultimately High Court said, let us hear your petition also along with that particular petition. So these 3 petitions were being heard, and thereafter the petition filed by the Deepak Sulakar challenging the recommendation of recommending these 3 convict prisoners, that is Rohan, Ryan and Shankar Tiwari, was also being heard for 2 days, and thereafter today it was being kept for a further directions. So today also all 4 petitions are being finally heard, and the liberty is being given to all the counsels who is appearing for the respective parties to place on record their brief written synopsis and along with the supporting judgments, and now it is being kept on Monday at 4:30 for a further directions. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। फातोडा मतदारसंघातल्या दावोंडे वाठारात प्रस्तावित मेगा हाऊसिंग प्रकल्पा आड थळाव्यांनी खर तिडूक उक्तायला। व्हडा संख्येन लोकांनी तशेंच समाज वावुरप्यांनी एकठांय येवन मडगांव पालिके आड मोर्चा काढलो। या प्रकल्पाचो पर्यावरण, मुळाव्या साधन सुविधा आणि थळाव्या लोकांच्या जिणेचेर वायट परिणाम जातलो असो भंय आंदोलकांनी उक्तायला। फातोड्डेच्या दावोंडे वाठारात प्रस्तावित मेगा हाऊसिंग प्रकल्पा आड थळाव्यांनी मडगांव पालिके मुखार निषेध केलो। थळाव्यांनी आनी वेगवेगळ्या समाज वावुरप्यांनी या प्रकल्पाक दिल्ले सगळे परवाने बेगोबेग रद्द करपाची मागणी केली। या व्हड निवासी प्रकल्पाक लागून वाठाराचो पर्यावरणीय समतोल खंडीत जातलो, येरादारी आनी हेर मुळावे साधन सुविधांचो अतिरिक्त दबाव येतलो अशें थळाव्यांचे म्हणणे। या वेळार प्रकल्पाच्या सुवातेर बसयल्ल्या लोखणाच्या पत्र्याची संरक्षणात्मक वणत काडून उडोवपाची मागणी आंदोलकांनी केल्या। मोर्चा उपरांत निषेधाच्या प्रतिनिधींनी मडगांव पालिकेकडे निवेदन सादर करून थळाव्या लोकांच्या हरकतीचो विचार करिनासतना खंयच्याय मेगा प्रकल्पाक परवानगी दिवची न्हय अशी थेट मागणी केली। तशेंच प्रशासनान तांच्या मागण्यांक दुर्लक्ष केल्यार फुडल्या दिसांनी आंदोलन चड खर करतले अशी शिटकावणी दिली। 2008 license असल्यामुळे and they have forwarded to the renewal or from SGPD. तर ते बिल्डरान तुमकां फायल बी दिल्या आता नवी And सध्या काही नाही.
आमकां प्रोजेक्ट आमी तो प्रोजेक्ट कशें येवपा दिवपाना आमकां प्रोजेक्ट आमी आख्खो वाडो युनायटेड आहा आमी MLA जावं कोणू जावं आनी कोणू आमचे हॉटेचे मारपाक वता प्रोजेक्ट आनी बिल्डर लॉबी आमी सांगपाक वता क्लियर कट मेसेज दिताय आमी आमगे वाड्या असो मेगा प्रोजेक्ट म्हळ्यार ते केन्नाच दिवपा न्हय आम आज पुरे आम चान्स दिवपाचे न्हय आनी प्रोजेक्ट तेमी तेंगे घेवन दिल्ली वया ती वचपाचे हे कोण जमीन कोण भाटकारांनी केल्या ती चैतन्य तेंगे जमीन ती तेम सगळ्या प्रोजेक्टाची तेम ते दिल्ली एक GST म्हणून तेंगे बिल्डअप करपा तेम ती दिलो आहा दिल्ली जावन चैतन्य म्हणटा ओरिजिनल चैतन्य म्हणटा ते ओनर ते प्रॉपर्टीचे चैतन्य म्हणटा हितू लोक येत गो एक सीओ दिसत आम फेबडाय कोताय मा तितू दीस आमी आतां ऑलमोस्ट जाले 3 म्हयने येताय वयता तो सीओ हकोत येलोले पाटी पेपर घेता फकत इतलेंच कोता जालें जातलें इतलेंच सांगता हे कारणाक लागून आतां हितून थोडे लोकांचे पासेस ऑलरेडी पेड्या जाला कित्याक काय म्हळ्यार एक प्रोजेक्ट करपा तेणी ऑलरेडी सायडी हे पोत्री विमान बंद केलो तो जाता थिंगा तेजे बोर्ड बंद करता थिंगा सेकंड प्रोजेक्टा तांकां लायसन्स मेळ्ळा माड कातरून आनी तेणें ऑलरेडी 15 मार्क्स कातवले कित्याक मेन म्हणटा कितें आतां एक प्रोजेक्ट हाडायलो आहा थिंग ऑलरेडी प्रॉब्लम आसा सेकंड प्रोजेक्ट कितको स्टार्ट जालो आनी सेकंड थिंग म्हळ्यार कितें हांव तुमकां मिडिया बाबा विचारपाचो दिता बाबा तुमी ताका विजय सरदेसाय म्हणटा ताका कितें क्वेश्चन केला अजून देखून बाबा हे दोंड्या चलत ते तूं कितको खबर ना काय म्हणतो कितें वाड्यार कावन्सिलर हो तो थिंग काम हो MLA तो तेका कांय खबर ना सर तो MLA म्हूण आनी म्हाका खबर ना म्हणटा केसो फकाणा खबर तूं म्हाका सांगाय हे आसपा खबर ना आख्खे गोंय आसत मरे तेणें सांगलें तेगेर आपणा कांय खबर ना आमगे गांवच सोत्र्यो घेवन पासार रावले कितें हे फकाण जालें मरे अरे ते गांवच बाय तो इतले कन्सर्न आहले जाल्यार तेणें त्या दिसाक दोंडे निचल ना कितें कोण केला कितें केलां हे तेणें निचल ना कितें आनी विदावट लायसन्स ते खबर आहा हो प्रोजेक्ट विदावट लायसन्स आहा आनी त्या दिसा तेणें दोंडे एश्योरन्स दिलें की आपण एक म्युनिसिपालिटी लेटर करता म्हूण ती लेटराची आपण हे प्रोजेक्ट एग्जाम नाकाय हे प्रोजेक्ट आमगे गांवा सूट जायना नाकाय म्हूण ती लेटर हुंया अजून ती लेटर कोणाक काय खबर ना आनी तेजी ट्रान्सपरन्सी कोणाकूय खबर ना सीओ म्हणटा अजून ताका लायसन्स दिल ना म्हण तूं कितें उलयता लायसन्स दिल ना ताका म्युनिसिपालिटी कशी कोतली सीओ म्हणटा फायलो येयल ना म्हणटा तेंगेली लायसन्स मागीर कोणे हुंय कितें करपा ते खाली गाड घायला म्युनिसिपालिटी म्हणल्यार 5-6 पुसार आमगेले सगळे धोंड्या वयले लोक म्युनिसिपालिटी येताय वयताय आनी तेका कंप्लेनय दिले 6 पुसार तरी आनी आयज पोतून येयल्ले आमगे सगळे धोंडेकार आनी हांवूय आसलो टेंपरार आतां सीओन 15 दिसां टायम दिला जे इलिगल आहाय सगळी पोत्री बित्री हे आहाय ती आपूण काट म्हूण आतां हे तर 15 दिसां मध्ये सीओ तर म्युनिसिपालिटीचो काडना जाल्यार हेज मुखार मागीर कितें आहा ते आमगेले लोक सगळे आमी मेळून डिसायड करतले ते 15 दिसां मध्ये तर सीओ फेल गेलो हेजी जबाबदारी सीओ घे आसतली आमची न्हू कितें जालें जाल्यार हेज मुखार गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मळकर्णीकार. कुळे शिगांव पंचायत वाठारांत रस्त्या कुशीक वाडिल्ल्या झाडाक लागून दुचाकी चलोवप्यांक बरो त्रास सोंसचो पडटा. अपघात जावचे न्हय हे खातीर शिगांव ते बिंबल मेटावाडो रस्त्या कुशीकची प्रशासनान बेगोबेग झाडां बेंडची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. आमी कुळे पंचायत क्षेत्रांतल्या जो शिगांव टू बिंबल रोड वयता त्या रस्त्यार आसा त्या जाग्यार दोनूय बाजूनी जे रस्तो आसा त्या दोनूय बाजूनी हांगा झाडां झुडपां वाडलेलीं आसा आनी हो एक मार्ग आसला आनी हो शॉर्टकट रोड आसल्या कारणान हांगा बेळगांवच्यो गाडयो शॉर्टकट वचपाक वयता बेळगांव वचपाक आनी हांगा स्थानिकूय लोक ह्या रस्त्याचो मोठ्या प्रमाणान वापर करता. तेन्ना दोनूय सायडीचेर जी वळणां आसा आनी वळणाचेर झाडां सगळीं रस्त्यार येयल्लीं आसा ताका लागून एक्सिडेंट जावपाची शक्यता आसा. तेन्ना संबंदीत जे रस्ता विभाग जे खातें आसा आनी कुळे पंचायत कुळे शिगांव पंचायत यांनी याची दखल घेवन जाता तितले बेगीन ह्या रस्त्याची दोनूय सायडीची जी झाडां आसा ती सगळीं कापून रस्तो स्वच्छ करचो अशी लोकलाची मागणी आसा. तशेंच जे बाकीचे कुळे पंचायत क्षेत्रांतले आनीकूय रस्ते आसा त्यावर रस्त्यार ह्याच पद्दतीचे झाडां अशी वाडलेली आसा तेन्ना सगळी साफसफाई करपाची गरज आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर कुळेंच्यान एकनाथ खेडेकर. विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल अशा जयघोषात भक्तांनी पंढरपुरात विठ्ठलाच्या दर्शना खातीर पायी वारी सुरू केल्या.
केपें कट्टा आमोणेच्या श्री ज्ञानेश्वर माऊली वारकरी मंडळान सलग 5व्या वर्सा पंढरपुरात वचपाक पायीवारी सुरू केल्या। या वारीत सुमार 130 वारकरी वांटेकार जाल्यात। हातूंत सावड्डे, कुडचडे, केपें, काणकोण, बाळ्ळी आनी हेर दक्षिण गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्या भक्तांचो आस्पाव आसा। पळयात पंढरपुरात वचपी या पायी वारीची खिणचित्रां। श्री एकनाथ महाराज की जय। श्री हरिओम रामकृष्ण हरी। संत श्री ज्ञानेश्वर माऊली वारकरी ट्रस्ट कट्टा केपें दक्षिण गोवा आज आपली 5वी वारी दक्षिण गोंयाच्यान केपेंच्यान ही सुरू जाता। इलेशें करून नियोजीत सांगपाचें म्हणल्यार पयलीं आमी उत्तरेक मुळगांवची वारीक वताले आनी हेवटेन दक्षिणेच्यान एकूय वारी नाशिल्ली। तेन्ना अशें दिसलें की दक्षिण गोंयाक लोक ना काय म्हणून वारी वचपाक, काय तांकां व्हरपी कोण ना। अशें म्हणून आमी एक प्रयोग करया म्हणलो। प्रयोगाक असो प्रयोग केला आनी आमी कार्तिक एकादशीक हांगच्या निराबागान गेले। 50 वारकरी सांगले पूण 375 संख्या जाली। हेजे वयल्यान कळ्ळें की लोक आसात। लोकांनी आमकां प्रश्न केलो की आषाढी वारी हेवटेन कित्याक करना। त्या वर्सा आमी आषाढी वारी 2020 केली पयली वारी। ती वारी खरोखर आमकां 55 वारकऱ्यांचो प्रतिसाद मेळ्ळो। अत्यंत सुलभपणे वारी जाली। पयलेच कांयच अनुभव नाशिल्लो, ते अनुभव नासतना सुद्दां माऊलीन ती वारी आमगेली बरी भशेन केली आनी आजता काय 50ची 100ची करून ही वारी आसता जाल्यार अंदू ही आमची 5वी वारी पोरूंची वारी अत्यंत बरी जाली, अनोखी अशी जाली। न भुतो न भविष्यती म्हणना, आतां पडटली ती न भुतो तशी जातली आनी बरी जातली, आराखडी जातली। त्याच बरोबर ह्या वारीक आज जवळ 150 लोक आसात। वाटेर आमकां पंढरपूर पावता म्हणल्यार जवळ जवळ आनीक 50-200 तरी लोक जातले। रामकृष्ण हरी। संत श्री ज्ञानेश्वर वारकरी ट्रस्ट कट्टा केपें यांच्या 4थ्या 5व्या आषाढी कार्तिकी वारीच्या आयज हांगा शुभारंभ जाता। साधारणशे 130 वारकरी आयच्या ह्या वर्साच्या वारीक हांगा साकून आता पंढरपूर कडेन प्रस्थान करतले आनी सबंद वारकऱ्याचो उत्साह सामको दुगणी जाल्ले कडेन आसा। हांव कोंकणचो। आमी ही वारी स्टार्ट केली केपें तालुक्यातल्या बेनवडे ह्या गांवांत विठोबाच्या मंदिरांतल्यान आमी स्टार्ट केली। ती आतां हांगा आमचे जेवण जागेर आमी परत स्टार्ट करतली। आमचे बरोबर आनी एक ग्रूप मडगांवचो आमचे बरोबर हे जातलो जॉयन जातलो आनी आमी आतां आयच्या आमचे स्टॉप आसतलो जो सावड्डे आसतलो। फाल्यां सकाळीं सावड्डे आमी 6 नंतर आमी भायर सरतले। ते आमचे शिगांव आमचे दनपार स्टॉप आसतलो आनी मागीर मोल्या। ही म्हाजी पयली वारी। आज खूप विशालकाय भोगता जेन्ना 130 वारी पंढरपूर चलोन वयतले। ही परंपरा देव विठ्ठलाची जी आसा ती दुरीतोर चोयल्यार एक बरें स्पिरिच्युअल वाठारांत जेन्ना आमचे लोक बरें डिसिप्लिनान इतली वर्सां जालीं वता आनीक ह्या पंढरपुराक जवळ जवळ 20 लाख लोक रेजिस्टर जातात आनीक हांव मागता बरी भलायकी देव विठ्ठलान आमच्या सगळ्या जे वारी आहा तांकां दिवची। आज जेन्ना पंढरपूर वयतना 800 वर्सां जालीं ही आमची संस्कृती ही परंपरा जीव दवरपाचे जायते प्रयत्न लोक करता। हांव मागता तर सगळ्या ह्या आमच्या वारीक गोंयभर सगळ्यांक शुभेच्छा दिता। आमगेली फॅमिली तांकां आज पावोवपाक येयलेले आसा। शेंगांनी लोक जे पळय आज आसा देव विठ्ठलान तेंचेर आनी तेच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालचो म्हूण मागता। गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता। हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता। अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।
Highways are important because they connect people and goods, which helps the economy grow. Goa's focus on revamping its infrastructure, the road network has taken center stage for the government and authorities. This includes widened highways, elevated roads, and sea bridges, which together have formed a seamless link and advanced landscape for surrounding development on the National Highway 66, which runs through the state. You know the day when Atal Setu was opened? It changed our lives. Now, what if I tell you that there are so many highways that are built in Goa? It gives us some amazing view and scenic beauty. You don't know, right? And today we have come to show you the exclusive view of it. Come, let's take a tour. The Indian government, led by Road Transport and Highways Minister Shri Nitin Gadkari, has initiated a major infrastructure project to enhance connectivity in Goa. Goa is currently seeing significant improvements in its road infrastructure. Let us show you how. The Margao Bypass. The all-new Margao Bypass is a New Year gift for Goa. By lightening traffic congestion in Margao and enhancing north-south connectivity, the road provides seamless travel for commuters and boosts regional development. This western bypass is a part of a bigger plan to decongest traffic along the Karnataka-Maharashtra National Highway. The Manohar Parrikar Kankona Bypass. This highway reduces a distance of 21 kilometers to just 7 kilometers and shows how the world-class infrastructure of Vikasit Bharat can transform the travel experience in rural Goa. The Mopa Link Road. This is a significant boost to regional infrastructure. The 6.7 kilometer long controlled access corridor is a key infrastructure project aimed at providing a direct and efficient route between the new airport and the mainland. The Pernam to Porvorim Highway. This road is the direct access to Pernam, allowing direct entry to the Mopa Link Road. The Atal Setu. The Atal Setu Goa was introduced by Goa's former Chief Minister, late Shri Manohar Parrikar, with the aim to reduce traffic congestion throughout the city and was executed under his guidance. This bridge is designated to late Shri Atal Bihari Vajpayee, India's former Prime Minister. The Atal Setu Goa Bridge interlinks two cities of Goa, Porvorim and Panji. It contains 4 lanes of NH66 across the Mandavi River. It is also known as the third largest bridge in India, which is 5.1 kilometers long. The Zuari Bridge. The network, spanning a total length of 13.3 kilometers, connects the north and south of Goa, while further opening nearly 150 kilometers of the advanced carriageway in total, with its neighboring states of Maharashtra in north and Karnataka to its south. The Baina Road. The highway is a 7.8 kilometer long stretch of NH17B, including an elevated road from Ravindra Bhavan Junction to Marmugua Port Trust. The project is one of its kind, as it is with a cable-stayed bridge on a road overbridge constructed on a curve. It is a port connectivity 4-lane road from Varunapuri to the Sada Junction stretch of NH17B and provides direct and quick and efficient routes between the two destinations. According to Goa's Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, half of the tourism infrastructure required for the future is ready with opening of the parallel Zuari Bridge and Atal Setu, added with the opening of the Manohar International Airport. This is the vision of our Prime Minister Shri Narendra Modi ji and the hard work of our state government.
And as a Goan, it feels proud to see this kind of infrastructure, and I cannot wait to see the future, how it will look like. So till then, see you soon. ये मेरी पहचान और ये पारुल यूनिवर्सिटी की पहचान. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.